फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आमच्या भांगराळे गोवा अस्मितायेचे संस्थापक डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी हांची एक संकल्पना आशिल्ली की हौशी नाटकां जी जातात तांची एक सर्त दवरची, तांकां एक म्हळ्यार त्या नाटकाचो दर्जो वाडोवप, तशेंच जी नाटकां जातात सगळीं तांकां प्रोत्साहन दिवचें आनी ह्या उद्देशान आमी ही सर्त सुरवात केली. आनी आज म्हाका खोशी भोगता की आज आमी त्या नाटकांनी आमी तेजें परीक्षण केल्लें, ताजी आज आमी सर्तीचो निकाल आज जाहीर करतात. भांगराळे गोवा अस्मिताय आयोजीत स्वर्गवासी सुमती रामा नाईक सवी कोंकणी नाट्य सर्तीचो निकाल जाहीर करपाक म्हाका आनंद जाता. आमी पुराय सर्तींतलें एक खास नाटक म्हण एक आमी इनाम दवरिल्लें. 8 दोळे 12 हात मयळे बार्देस गोवा हांकां हें बक्षीस फावो जाता. मुद्दम सांगपाचें म्हळ्यार ही जी संस्था आसा हें नाटक करतना ह्या नाटकांत सगळ्यो बायलोच काम करतात, खूब वर्सां जालीं करतात आनी एक सुंदर तांणी ह्या वर्साक एक सादरीकरण केल्लें म्हण तांकां ह्या सर्तींतलें आमी खास नाटक म्हूण जाहीर करतात. ह्या सर्तींतलें पयलें इनाम फावो जालां सत्य मांडिता नागेशी बांदोडे. दुसरें इनाम आंकवार कंपनी केरी. आनी तिसरें इनाम जमले रे जमले चरवणे. दोन्ही सत्तरी, केरी सत्तरी आनी चरवणे सत्तरी. उमेद वाडोवपी पयलें इनाम भूंय म्हजी भांगराची मासोड्डे सत्तरी परत. आनी दुसरें इनाम पिशे प्रेमाचे हाल जिवाचे गांवडोंगरी काणकोण. कॅश प्रायज 5,000 रुपया. सबंद सर्तींतलें पयलें नाटकाक म्हणजे जैतवंत जें आसा पयलें इनाम तांकां 10,000 रुपया आनी श्रीमती सुमती रामा नायक फिरतो चषक दिलो वतलो. दुसरें इनाम आसा तें 8,000 रुपया आनी सर्टिफिकेट. तिसरें इनाम 5,000 रुपया आनी सर्टिफिकेट. उमेद वाडोवपी पयलें 3,000 रुपया आनी सर्टिफिकेट आनी दुसरें 3,000 रुपया आनी सर्टिफिकेट. वैयक्तीक इनाम आसा पळय न्ही, ती वैयक्तीक इनाम आसा जितलीं आसा तातूंत भितर पयलें इनाम आसा ताका कॅश प्रायज आसा तें 1,500 रुपया आनी दुसरें आसा पळय तें 1,000 रुपया आनी सगळ्यांक सर्टिफिकेट दिली. अशे तरेचे हे वयल्या टप्प्यांतलें अशें उत्सवी रंगमाचयेची स्पर्धा गांवांनी वचून तांचें परीक्षण करप हे अशे तरेची संकल्पना आनी पाव पयले खेपेक भांगराळे गोंय अस्मिताय अध्यक्ष राजेश प्रभू आनी उपाध्यक्ष नाट्य कलाकार सुहास वेर्णेकार हांच्या मुखेलपणा खाला आनी पंकज नमशीकर सूरज कुमरपंत हांच्या संयोजना खाला जावंक पावल्या. कोविडा खातीर खूब अडचणी आयिल्ल्यान आमचे सगळे प्रयोग जावंक पावले ना. सांगपाक आनी एक दिसता 12-13 नाटकाचो जरी आंकडो आमचे कडेन आसलो पूण एकाच दिसा 5-5 नाटकाचे प्रयोग जाताले आनी आमी सांजवेळच्या नाटकांक परीक्षणाक वताले ते 12-1-2 घरा पावताले आमचे परीक्षक. पळय एकाच दिसा आमी दोन कडेन मॅनेज करताले नाटकां पूण 3-3 कडेन वचप आमचे संस्थेक शक्य जायनाशिल्लें. तेन्ना आमकां नाटकां सोडची पडली. एकाच दिसा जावपी तीच नाटकां सादारण 5 ते 6 सुमार आसतली. ती जर जमेक धरिल्ली त्याच दिसाची जाल्यार आनीक आंकडो वाडटलो आशिल्लो. मुखार कोविडाच्यो जर कांय अडचणी नाशिल्ल्यो जाल्यार आमच्या संयोजकांनी सांगला त्या प्रमाण तो आंकडो 35 सुद्दां वचूं येतालो. आनी नाटकांचें परीक्षण चालू आसा ताच्यो बातम्यो येताना नवे प्रपोजलां प्रस्ताव आमकां येताले की आमच्या गांवांनी ह्या परीक्षणा खातीर. हें दाखोवन दिता गोंयच्या संपन्न सांस्कृतीक परंपरेन आमच्या कलाकारांची रसिकी वृत्ती.